आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवे संसारस्लोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुझ्या सारक्या सोकटाचे अधीन दिलो. मोगन तुवे संसारस्लोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुझ्या सारक्या सोकटाचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमकां हर एकल्यांतले काळोखांतले काडून उजवाडान हाडच्याक जेजू तो देव तरी मनीस जावन आमचे खातीर तो जियेलो, पाताक एक मात्र सून सगळे आमचे बरी तो जियेलो. आमकां हर एकल्या काळोखांतल्यान उजवाडा काडच्या ह्या खातीर जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो पाटलाव करा, हांव जावन संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतल्या तो काळोखान सोलचो ना, बघा ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. आमचे खातीर कुर्सा मरोन आमकां सोडवण दिल्लो जेजू, आमच्या जिवितांत उजवाड मागूंक आयिल्लो कोरो सूर्य जेजू, ह्या जेजूक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया, ताका आमी आराधन करया. आमच्या जिवितांत आसुल्लो काळोख तूं पयस धांवडाय, आमच्या जिवितांत उजवाड फांकय म्हणून सोम्या लागीं ह्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं आमी मागया. मुनिसावूंक संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय, कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय, कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्र आत्मा त्रिंदा दिसो तिसरो जन दिसपडते आमकां तो कृपेन भरता, पवित्र करता, आमच्या जिवितांत फुडें सोमकोंक तो आमकां वाट दाखयता. आमच्या जिवितांत नाना रितीचे समस्या येत आसतना सगळे ते पारखून पळोवन सारके वाटेन सोमकोंक तो आमकां आदार दिता. कृपेचो पावस आमचेर तो शेणावन आमकां नितळ करता, आमकां दैवीक शक्तीन तो भरता. हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं बिडार कर, आमकां तुज्या कृपेन भर, शक्तीन भर, धैर्यादीक कर. आमच्या जिवितांतलो काळोख तो पयस धांवडाय म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया, ताका आमी आराधन करया. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कृपे सागरा, कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां. आराधन तुका बापा, आराधन
तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बाबा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 पवित्र सक्रामेंत हजाराच्या म्हज्या मोगाळा जेसू हांव तुका आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता देवा बापा हांव तुजो मोग करता तुजी स्तुती करता देवा पुता हांव तुजो मोग करता तुका आराधन करता तुजी स्तुती गायता देवा पवित्रत्म्या हांव तुजो मोग करता तुका आराधन करता तुका नमस्कार करता त्रिएका देवा देवा बापा पुता आनी पवित्रत्म्या सदांच तूं कशें मोगांत एकवटाय तशें हांव तुज्या मोगांत येता आनी मोगाचो व्यक्ती हांव जाता हो थोडो वेळ आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तुज्या संगतपणान जियोंक आमकां फोव कर तुजो मोग आमचे थंय तो निरंतर वाळो हांगासर हजार आसल्याचेर हजार नातल्या हर एकल्याचेर फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर आमच्या कुटुंबांतल्या भाव भयणीच्या भुरग्यांचेर गांवांत अशें परगांत हर एकल्याचेर तुजो दैवीक मोग तुजी कृपा तुजी गूण करचे सकत हर एकल्या थंय वाळय आमकां तुज्या उसवाडान बर आमच्या जिवितांतलो तो काळोख तूं पयस धांवडाय आमच्या जिवितांत येवची सर अनवरां तूं आडय आनी आमच्या जिवितांत सर बरेंपण तूं आमकां फावो कर आमच्या जिवितांत कश्ट आमी भोगता आसतना तुजो दैवीक सांगात तूं आमकां दी आमच्या जिवितांत एकसरपण भोगता आसतना तुजो दैवीक सांगात तूं आमकां दी आमच्या जिवितांत निराश भोगता आसतना तुजो नवो बरवसो आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत तूं उपसय आमी सगळीं बसया आमचे दिश्ट सोम्याचेर आमी गुंसोवया बाबाच्या दृश्टीन आमी पळोवया हांगासर सक्रामेंतांत हजार आसो तो फकत उंडो न्ही बगर जेजूस करूस हजार आसा त्या वेळा कन्नुरीक चिंत दिश्टी पडलो तसो जेजू हांगासर ह्या उंड्यार हजार आसा पूण हांवें तुवें भावार्थान ताका वळखत जाय भावार्थान तसो मोग आमी करीत जाय भावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळयत जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय म्हणले आशा हांवें गुंडाळेन धरूंक जाय तो जेजूचें दर्शन म्हाका आनी तुका मेळटा मोगळ भावा आनी भयणी
सबार पोटी जेजूक अनुभव करूंक ताचें दर्शन देखूंक आमचें पाताक आमकां अडखळ जाता. आमची सदांची संवसारीची न्ही सबार पोटी आमची राटावळ आमच्या संवसारी संगती विशयान मात्र कंतुस्को आमकां जेजूच्या मोगातान पयस व्हरता. जेन्ना आमी आमची अस्कत काय आमचें उणेंपण आमी वळखता थवळ जेजू आमचे पातकां बक्षिता आनी ताचें दर्शन तो आमकां दिता. इसाया प्रवाद्याक विंचून काडटा आसतना तो म्हणालो हांव मेळ्या वंटासो मनीस हांव. पेद्रून जेजूचो दैवीक मोग अनुभव करता आसतना म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. दावीद प्रवाद्यान प्रद्वारपणाचें पाताक आदारल्या उपरांत खालतो जावन रोडोन तो म्हणटा पातकी हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें जल्म घेतलो. जेन्ना म्हज्या आनी तुजें पाताक अस्कत काय आमी वळखून घेता हांव थवळ जेजू आमकां म्हाका आनी तुका सक्तेन भरता. हांव आनी तुमी ताच्या हजारपणांत हांगासर रावूंक ना फावो कित्याक तो पवित्र देव. त्याच देवाक दिसपडटे हांव आनी तूं हातांत आमी घेता जिबेर आमी घेता आमच्या काळजांत आमी घेता. नांव फावो तरी ताका आमी घेता. आमी अस्कत तरी आमी पातकी तरी जेजू आमच्या काळजांत तो येता. वेचीक पूत आपणाच्या बापायतान पयस गेलो तवळ ताच्या पाताक तो रडता आनी आपणाची अस्कत काय आपणाचें उणेंपण आपणाच्या पाताक तो वळखून घेता. बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक आदारलें. तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. तुज्या सांबाळाचो मनीस तशें म्हाका तूं लेख म्हणटा. तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. तुज्या साकरां भाशेन म्हाका लेख म्हणटा. खालतो जाता आपणा जस्कत काय आपणा जिवणेपण तो वळखून घेता. कुर्ड बर्तिमेव आपणा जस्कत काय आपणाच्या जिवितांत आयिल्लो तो काळोख ते सगळे अनुभव करून आपणाच्या जिवितांत बरेंपण जायचें नवो उजवाड हांवें पळयचें नवो संवसार हांवें पळयचें म्हजें सगळें जिवीत बदली जाय म्हणून आशिल्लो तो जेजू लागीं घालतेपणी पूण भावार्थान तो मागता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी हांवें संवसार पळयशें कर म्हणून आपणाच्या पाताक तो वळखून घेता. आपणाची अस्कत काय तो वळखून घेता. बेसादा तळ्या सुशीन साबार वर्सां हांतरुणार आशिल्लो तो मनीस आपणाची अस्कत काय आपणाचें उणेंपण निरासपण तो जेजू लागीं वळखून घेता. म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हणटा तो. म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात. म्हजो मोग करतली कोणी नात. म्हजी म्हणली कोणी नात. म्हाका उदकांत वयतलो म्हणलो कोणी ना. म्हाका सांगात दितलो कोणी ना. म्हजे कश्ट आयकतलो कोणी ना म्हणून थंयसर तो जेजू लागीं सांगता आसतना
जेजू ताका सांगत दिता, हात धरून उठयता, ताका बरी भलायकी दिता. आमच्या जिवितांत आमची अस्कत काय आमी बघता आसतना सोम्या सरशीन आमी येवंक जाय. सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय. दिसपडतें स्नानीक जुवान आपल्याशी सांगलें तें उतरां सांगता आसतना आमी तेंच म्हणटा, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती म्हणटा आसतना आमी म्हणटा, तुवें म्हज्या घरा येवंक ना फावो, पूण एकच एक उतार सांगल्यार पुरो, म्हाका बरी भलायकी मेळटली. ते शाळतापातीचो भावार्थ दिसपडटा आमी उसारता. त्याच भावार्थान आमी सोम्या लागीं मागोवंक जाय. त्या शेतापतीन व्हडलो मनीस तरी देवा मुखार जेजू मुखार तो घालतो जाता आनी म्हणटा, तुवें म्हज्या घरा म्हज्या पाक्या भितर रिगोंक येवंक हांव ना फावो, तरी तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. तसल्या भावार्थान, तसल्या कलतेपणान, तसल्या रितीन आमची अस्कत काय आमचें उणेंपण वळखून आमी सोम्या सरशी येता आसतना सोमी आमकां ताच्या सक्तेन भरता. आमी ताच्या मुखार येवंक ना फावो. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. यापुरब्याचें गीत ध्यानपणी नियाळण हर एक शब्द समजून भक्तीपणान काळजाच्या गुंडाळ्यांत हावन आमी तें गावंक प्रयत्न करया. आमचे हात आमच्या पांयाचेर अशे उक्ते दवरया. आमी सोम्या मुखार अस्कत म्हणल्यार समजून घेवया. इसाया प्रवादीन सांगलें, हांव मेळ्या वोंटा आसो हांव. पेद्रून म्हळें, हांव हे पातकी सोम्या म्हजेच आशिल्लो तो पयस सर. पाताक आमकां देवातान पयस करता, या आमी देवाक पयस करता. जेन्ना पाताक आमी सणटा तवळ देव आमकां लागीं सरता आनी आमी देवाक लागीं सरता आनी तवळ देव आमकां बेसाबानी भरता. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. वय ताच्या मुखार रावूंक आमी ना फावो, कित्याक तो पवित्र देव. हांव आनी तुमी हर एकले पातके मनीस. सांग पावलो आपोस्तलांच्या मेळीन तो नातलो तरी क्रिस्तांवां खातीर ताणें जायते दगलेन तरी उपरांत तो जेजूच्या मोगार पडटा. आपणाच्या पाताक तो वळखता आनी उपरांत तो म्हणटा, पातक्या पाकी व्हड पातकी हांव. आमी खालते जावन आमच्या पाताक आमी वळखत आसतना आमच्या जिवितांत नवी वाट तो आमकां दाखयता. जेन्ना पातकांत आमी जियेता तवळ आमी काळोखान चलता, वायट मार्गान आमी चलता. आमच्या जिवितांत काळोख विस्तारता.
सर्वारपोटी अन्याच्या अनितीच्या रागाच्या मस्राच्या वाटेन हांवें तुम्ही सुमकोन खरी वाट सोम्यान दाखयली वाट ती आमी सांडून ताचेतान आमी पयस केल्या आमच्या काळजात हांव आमच्या सोम्याक आमी दुखयलें वय सोम्या तुज्या मोगांत हांव रावोंक ना फावो तुजें नांव उलो करूंक हांव ना फावो क्रिस्त हांव क्रिस्त तुजेंच नांव हांवें दवरलां पूण क्रिस्त हांव म्हणूंक ना फावो कित्याक तुजे शिकोवणे विरोध हांव चल्लां तुजे विरोध हांवें वायट धरलां पाताक धरलां सोम्या म्हाका बक्षी म्हणून सोम्या लागीं मी मागया ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು सबारपोटी आमच्या पेल्याक आमी दुखयला आमच्या वडिलाक आमी दुखयला देवाचे उतार आमकां सांगता जो कोण आवयक मान दिता बापायक गौरव दिता ताका ताची मागणी हांव आयकता म्हणटा देव तर मागले हांव फावो करता म्हणटा सबारपोटी आमच्या भाव भयणीक प्रत्येक रितीन आमच्या आवय बापाय आमच्या वडिलाक आमी दुखयला आमचो मोग केल्ल्या आमच्या जल्मदातारांक तांची सेवा करूंक तांचो मोग करूंक तांचे लागीं थोडो वेळ उलोवंक आमी इन्कार केला पूण देवाचे बेसांव आमकां जाय तर तांची सेवा आमी करीत जाय तांचो मोग आमी करीत जाय ताचे बरी आमी सगळ्यांचो मोग करीत जाय सोम्या लागीं आमी कृपा मागया आमची पातकां बक्षी म्हणून आमी मागया एकामेका दुखयल्ल्या पासून आमच्या वडिलांक आमी दुखयल्ल्या पासून आमच्या आवय बापायक आमी दुखयल्ल्या पासून जबाबदार आसल्या हर एकल्या वडिलांक आमी मान गौरव दिवंक चलवल्ल्या पासून सोम्याची बक्षान आमी मागया ಇತ್ತವರ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮರೆತೆ ನಾನು ಹೆತ್ತವರ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮರೆತೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕೈ ಎತ್ತಿನ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿನ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿನ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. Somia măcar ravok. Ja altari ravok. Ja iga cent ravok. Hau anintu nafava. तरी जेसू आमचे ते काकूळ दाखयता. कशें तो जाकेव पयस्तान रावोंक पळोवंक जेजूक आपणाच्या दिश्टीन पळोवंक त्या रुमडीच्या रुखार चडटा. लागीं वचूंक ताका कसकत आसली. लोक ताका पातकी म्हूण लेखतालो. तरी पयस रावन रुखार रावन थंयसर जेजूक पळोवंक तो अत्रेकता. पूण जेजू हेर लोकांनी पळयलें बरी तो पातकी म्हूण लेखिना. ताचेर काकूळ तिची दिश्ट घालता, मोगाची दिश्ट घालता आनी म्हणटा, जाकेवा म्हाका आज तुज्या घरा येवन रावस जाय. सकला देव, जाकेवा सकला देव, आज म्हाका तुज्या घरा येवन रावस जाय. तसो जेजू हांगासर ह्या सक्रामेंतांत आसा. तीच काकूळ तिची दिश्ट, तीच मोगाची दिश्ट म्हजेर आनी तुजेर तो घालता. आनी तो म्हणटा, आज म्हाका तुमगेर येवन रावस जाय. आज म्हाका तुज्या काळजांत येवन रावस जाय, तुमच्या कुटुंबांत येवन रावस जाय. त्या जेजूक आमी स्वागत करया. पवित्र आत्मा आमकां हर एकला पवित्र करता. देवाक अब्बा बापा म्हूण उलो करूंक आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांतलो काळोख तो पयस धांवडायता. सलवनाच्या वाटेन चमकत आसतना आमकां जैताच्या वाटेन तो व्हरून पावयता. काळोखांत आमी चलता आसतना आमच्या मोतीक तो उजवाड दिता. हसताच्या आनी ताच्या वाटेन आमी समकोन आसता आसतना जेन्ना आमी ताच्या लागीं मागता तो व्हड सता नितीच्या वाटेन तो आमकां व्हरून पावयता, आमकां नितळ करता, पवित्र करता. त्या पवित्र आत्म्याक त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जनाक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमी ताका स्वागत करया. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी आमचे देवण ये म्हणून आमी मागया. सोम्याचे उतार आमी आयकूंक तसो नियाळ करूंक येता आसतना आमच्या मदीक उजवाड दी म्हणून आमी मागया. सगळीं आमी उबे रावया. सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवो येवे ख्रिस्तो मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी
देवोन येवेगिस्तू मोगाजरी सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै नीतीच्या सूर्य ओसवाड फांगय नीतीच्या सूर्या ओसवाड फांगय परत एक पटी गाऊया सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै नीतीच्या सूर्या उजवाड फांगय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांगय अर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवेगिस्तू मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवेगिस्तू मोगाजरी आमचे हात उबार दर्या आमचे हात सोम्या ते मिवसण करूया पवित्र आत्म्याक आमी मागया सुरविल्या पवित्र सभेन पेंतेकोस्ताच्या परबे वेळार थंयसर भियान आशिल्ले शिस थंयसर पवित्र आत्म्या खातीर ते राखून रावतात जेजून तांकां सांगिल्लें बसयल्लो पवित्र आत्मा हांव तुमचेर धाडटलो तो सगळें तुमकां कळीत करतलो तुमकां शिकयतलो तुमचें बें हांव धांवडायतलो तुमकां हांव धैर्य दितलो जेरुसलेमांतल्यान फाटीं आयिल्ले भिवकुरे सावन एम्माउसाचे वाटे गेल्ले ते आतां परत जेरुसलेमाक ते वेतात आनी थंयसर पवित्र आत्म्याक ते अनुभव करतात त्याच पवित्र आत्म्या सत्तेन बरोवन बळान बरोवन संवसाराच्या पंथान पंथ आपणाचो जीव सयत रिस्केर घालून सोम्या खातीर मरोंक सयत ते तयार जातात हे धैर्य खंयतान मेळ्ळें पवित्र आत्म्यातान मेळ्ळें तसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत बिडार करतात तेन्ना त्या पवित्र आत्म्यान आमी बदलाव तेन्ना त्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सगळ्या ह्या फिरकस कुटुंबाचेर आमी स्वागत करता तेन्ना तो पवित्र आत्मो आमच्या जण एकल्याचेर या फिरकस कुटुंबांतल्या हर एका संध्यांचेर गांवांत तशें परगांवांत असले हर एकल्याचेर तो देवान येता फकत 12 सणांनी थंयसर मागले आनी थंयसर आशिल्ल्या सगळ्या विविध गांवांतल्यान आयिल्ल्या त्या लोकांक थंयसर तांच्या भाशेंनी थंयसर ते तांकां देवाचे उतार आयकूंक लागले आनी तसो पवित्र आत्मो आमचे ते हांगासर आसा आमच्या मदेगांत आसा त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया धैर्य दिवच्या आत्म्या आमचे बें धांवडाय नाना रितीचे बें आमच्या जिवितांत आसूंक बरो आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत कामा विशयांत बऱ्या भलायकी विशयांत जायते बेबिरांत आमकां आसा नाना रितीचे बेबिरांत आसा सगळे आमी आमच्या पवित्र आत्म्याक आमी उक्ते करी आमचे काळीज उगाडया धैर्य दिवच्या आत्म्या आमचे बें धांवडाय रुजोवचे आत्म्या आमची खंत निवराय म्हणून ह्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया धैर्य दिवच्या आत्म्या हेमोचे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या पद्मोची निवराय बुजोवच्या आत्म्या पद्मोची निवराय कीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवेगिस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवेगिस्तू मोगाजरी आमचे हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया काळजाचेर दवरया आमचे दोळे आमी धांपया त्याच पवित्र आत्म्याक परत आमी मागया भावार्थान फातीन आमी मागया आमच्या काळीज आमी उक्तें करया फातीन भावार्थान आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याक आमी जण एकल्याचेर आमी घेवंक जाय तो पवित्र आत्मो विशेष सत्तेन तो भरलेलो आमकां हर एकल्याक तो पवित्र करता देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक
दैविक आत्म्या देवाचे रूप सल्ल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गींच्या रासाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवाने मुर्गिस्तो पोगा जरी आत्विस्तान दर्या सर्गीच्या राजा दोळ्या आमी दांप्या कृपे जरी देवाने बडा ताळ्यान आमी मागया हालेलुया 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 निरंतर 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 आमी स्तुती करया हे पवित्र आत्म्या आमकां आमच्या जण एकल्याचे तूं देवानी आमकां नवी व्यक्ती कर आमकां नवी रचना कर आमकां नवी व्यक्ती तूं रूपीत कर आमचे थंय आसलो काळोख तूं पयस जाणय आमचे थंय आसले बेंबिरान तूं काडून उडय आमकां नवी व्यक्ती कर आमकां धैर्यान भर आमच्या जिवितांत उजवाड दी आमकां सत्तेन भर आमच्या जिवितांतली सनवणी तूं पयस धांवडाय आमकां धैर्यान भर सत्तेन भर भलायकेन भर आमची कुटुंबां तूं एकवटीत कर आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भावा भयणीक तांकां भलायकेन तूं भर आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवेट भावा भयणीक तांच्या हातां पांय बळ भलायकी गटाय मोतीचें समाधान तूं फावो कर आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक दिवासनाक बऱ्या वाटेन तूं फुडें व्हरून वच आमकां वाट दाखय आमकां काळोखांत भायर काड आमकां जिवितांत उजवाड दी सोम्याचे उतार आमी आयकुया जुआ प्रमाणे शुभ वार्ता आयतारा फांत्या वरार उजवाडच्या आदी मागदालाची मोरी फोंडा सोशी आयली थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडताली रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना इतलें म्हणून ती फाटीं गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेतां तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो ती ताचे थंय गुवन म्हणाली रब्बोनी तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धरून रावा नाका हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना पूण तूं तुज्या बाबा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग मागदलेचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते मगाच्या बाबा भयणीनो मोठव्यान आमी
नियाळ करचें जाल्यार सोम्याचो सांगात आमी कशें बगयत, कशें जिवान जेजूक आमी अनुभव करयेत, ताका भेटयेत आनी त्या जिवान जेजूक अनुभव केल्ल्या हांवें आनी तुमी कितें करूंक जाय म्हणून आतां वसल्या सुवातेंत कांय थोडे लिसांव आमी समजून घेवयेत. जेजू जिवान जाल्ल्या उपरांत पयले दिश्टी पडलो कोणाक? मोरी मग्दलेनाक. कित्या पासून तूं मोरी मग्दलेनाक दिश्टी पडलो? घट्ट सांग. फोंड पळोवंक गेल्ली, जेजूच्या निकेपाच्या जाग्यार गेल्ली पयली ती. जेजूक पळोवंक गेल्ली, निकेपाच्या जाग्यार गेल्ली, काळोख जालें जाल्यार बिये नासतना एकलीच गेल्ली. आजकाल काळोख आमकां बेन दिसता न्ही गे, एकल्याक वचून बेन दिसता. थंयसर काळोख आसलो जाल्यार काळोखाक बिये नासतना जेजूस अशी एकली ती मात्र गेल्ली मोरी मग्दलेन. मोरी मग्दलेनीचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तिणें कशें जिवान जेजूक अनुभव केलें तें पळयलें जाल्यार खंडीत जावन आमकांय तिचे तान कांय प्रेरण मेळटा आनी आमी त्याच जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. आतां आमच्या भावान सांगले बरी, पयले मॅट जेजूक अनुभव करचें, जिवान जेजूक अनुभव करचें, ताका आमी भेटूंक वचूंक जाय. सीक जीसस सिन्सियरली, उक्त्या मनान, नितळ काळजान हांवें आनी तुमी सदांच ताका सोदूंक प्रयत्न करीत जाय. मोरी मग्दलीन काळोखाक गेल्ली म्हण हांवें, ती सांजेच्या काळोखाक न्ही, दीस उजवाडटाना काळोख आसलो, ते दीस उजवाडटाना ती थंयसर गेल्ली. पूण जाल्यार ती भियोंक ना. जेजू मरण पावला म्हूण कळीत आसलें जाल्यार ती फणास अशी वता. दुसरें कोणी येवनात, पूण जेजूचो मोग तिच्या बियाच्या किसड, तिच्या बेजाराच्या किसड जेजूचो मोग तिचे थंय आसलो आनी ह्या खातीर ती थंयसर फणास अशी जेजूक सोदून येता. आमी दिसपडतें उक्त्या काळजान आमी सोम्याक भेटोवंक येता तर, जावं आमच्या दिसपडत्या मागण्यांत, जावं एकोणिसाव्या बलिदानांत, जावं दिसपडतें वाचच्या देवाच्या उतरांत जेजूक आमी अनुभव करूंक प्रयत्न करता जाल्यार खंडीत जावन जेजू आपणाक सुगडापे करता आनी ताचो मोग आमचे थंय तो व्यक्त करता. मोरी मग्दलेन थंयसर फोंडास अशी गेल्ली, कितें म्हणटा उपरांत ती फोंडांत कुशीन रावून, भायर रावून ती रडटाली. मेरी स्टूड आउटसायड द टूम वीपिंग. त्या फोंडाच्या भायर रावून ती रडटाली. पण तिच्या काळजांत बेजार आसता आसतना तिणें दांपून दवरुना, तें व्यक्त केलें. दांपून दवरलें दूख तें आमकां मारेकार. जेन्ना आमकां बेजार बगता, आमकां रडोंक येता, आमी रडत जाय. तवळ आमची मोत लिशाळवा जाता, आमच्या काळजांत हळवाई बगता. देखून नव्यान जल्मल्या बाळशाक पयलें आसूंक कोणी आशेतात गिना, त्या बाळशान पयलें रडोवंक आमी राखून आसता. सभार जर कावन्सिलींग करतले सरशीन गेलें जाल्यार कोणाकी कश्ट आसात ते थंयसर तांकां उलोवंक कुमो करतात. सांगता मागीर दोळ्यांत दूख बरोवन येता आनी व्हडल्यान रडतात. आनी जेन्ना रडतात तवळ तांच्या काळजांत हळवाय बगता. आनी
मोरी मागदलेन तशेंच केलें. ती थंयसर फोंडास अशी रावून ती रडटा आनी ह्या दुखाच्या मदें ती जेजूक ती अनुभव करता. आमी साबार पोटी आमच्या जिवितांत नाना रितीचे कश्ट आमकां सुलवण येत आसतना ह्या कश्ट येत आसतना आमी बरे विंगड रावचें न्हय. देवान कित्याक अशें केलां म्हूण आमी पुरपुरचें न्हय. बगार आमचें तें दूख, आमची गंत बेजाराय, आमचे कश्ट, आमची पिडा चिडा आमी घेवन सोम्या सरशी येवन रडत जाय. सोम्या सरशी येवन आमी रडत जाय. मनशा मुखार रडलें जाल्यार कांय ताका फायदो ना. पूण देवा मुखार रडलें जाल्यार तसो प्रतिफळ आमकां मेळटा. मनशा मुखार रडलें जाल्यार कांय फायदो मेळना, ह्या प्रतिफळ आमकां मेळचो ना. पूण आमच्या देवा मुखार आमी रडले जाल्यार, उक्त्या मनान आमी मागले जाल्यार खंडीत देव आमचें मागणें आयकता. आनी ह्या खातीर किर्तनांत किर्तनकार आमकां म्हणटा, कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. त्या जेरुकाच्या वाटेन येता आसतना त्या कुरड्या बार्तिमेवान कितें केलें? सकल्यान ताका थोंड दाम कित्याक बोब घालताय म्हळें ताणें कितें केलें? आनीक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब घाली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घाली. ताचें कश्ट ताणें सांगलें. जेजून मात्र ताचो ताळो आयकलो. जेजून मात्र आयकलो. उरिल्ल्यांनी कोण्णें आयकोना. सगळ्यांनी ताका बेश्टायलें, कोण्णें आयकोना. पूण जेजून थंयसर ताचो ताळो आयकलो. ताचे कश्ट समजले, ताचें दूख ताणें वळखून घेतलें. ताच्या जिवितांतलो तो काळोख की ताणें अणभव केल्लो तें सगळें जेजून पळयल्लें. आनी मोरी मागदलेनान आपणाची बेजाराय त्या रडच्या मुखांतर तिणें ती बोगनां भायर घाली. आमी देवा मुखार येवन आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना दिसपडटें आमी रडोंक जाय. सोम्या मुखार न्हय, मनशा मुखार. हांवें तुमकां सांगलें मनशा मुखार न्हय, बगार आमच्या देवा मुखार आमी रडोंक जाय. तिसऱ्यान आमी पळयता मोरी सोम्याचे उतार आयकता. सोमी जेजू थंयसर मोरयेक दर्शन दिता. मोरये म्हणटा आनी ह्या वेळार मोरी मागदलेन कितें म्हणटा? रब्बोनी. रब्बोनी म्हळ्यार मेस्त्री. मेस्त्री म्हणून अर्थ. आनी जेजून कितें सांगता तें ती करता. आमी सोम्याचो मोग अनुभव करचें जाल्यार, ताका आमी पळयचें जाल्यार आमी ताका आयकूंक आसा. ताका आयकूंक आसा. तो दिसपट आमच्या लागीं उलयता. पवित्र पुस्तकांत तो आमच्या लागीं उलयता. दिसपडते पवित्र सभे मुखान तो आमच्या लागीं उलयता. एकामेका मुखांतर तो आमच्या लागीं उलयता. आमच्या वडिलां मुखान तो आमच्या लागीं तो उलयता. दिसपडते आमच्या जिवितांत घडच्या त्या घडिता मुखान तो आमच्या लागीं उलयता. पूण आमकां एक मौन काळीज जाय. आयकोनचें तसलें काळीज आमचें तें आसूंक जाय. मौनपणी ताका आमी आयकोनचें तसलें काळीज आमी आसूंक जाय. आनी चवथ्यान मोरी मागदलेन थंयसर जेजूचो मोग अणभव केल्ली ती कितें करता? थंयच रावता गी, परत रडटा गी? ना, ती शिसांक सांगच्याक ती धांवता. म्हणजे ज्या कोणें जेजूक अणभव केला ताणें वगेच रावूंक जायना. ज्या कोणें जेजूचो अणभव केला ताणें वगेच रावूंक जायना. तो अणभव पयल्या तें वांटून घे जाय. त्या मोरी मागदलेनान वचून शिसांक ताणें सांगलें, पेद्रूक आनी जुवांक सांगलें, उरिल्ल्या शिसांक ताणें सांगलें. आनी ताचे उपरांत पेद्रू आनी जुवां आयले आनी उरिल्ले शिसा आयले. आनी मोरी मागदलेनान पळयलें बरी जेजू जिवान जाला म्हण थंयसर रितो फंड पळयलो आनी जिवान जेजूक ताणें अणभव केलो. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी दिसपडतें जेजूक अणभव केल्ली आमी आज त्याच जेजूक आमी अणभव करून आमी हांगासर आयल्या. जिविताच्या हर घडी आमी तसो अणभव करता. जायत्या बेसावणी ताणें आमकां भरला. जेजून आमकां राखला म्हणल्यार आमकां हर एकल्याक भोगता की ना? कितल्या जाणां भोगता? जेजू आमच्या सांगात आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा, कितल्या जाणां भोगता? जेजू दिसपडटा आमच्या सांगात आसा.
आतांय तो आसा आनी फुडेंय तो आसतलो, पूण आमी हर एकल्यांनी जेजूक साक्ष दिवंक आसा. आजकाल जायत्या क्रिस्तांव भाऊ भयणी हांगासर मागोवंक म्हणून येतात. हांगासर मागल्या मेळटा म्हणल्या पातयेन ती मागोवंक येतात. ते कोणें सांगलें तांकां? आमीच कोणें तांकां खबर दिल्या या दुसऱ्यांनी तांकां सांगलां. आवलपोंडा नट्टदिनापुरा तिक्कुंड म्हणून तांच्या मतींत आसा. देखून साबार जाणां फाटल्या दिसांनी ती हांगासर मागोवंक आयिल्लीं आसात. कालच्या दिसा एक जोडे आयिल्ले आसा, हिंदू भाऊ भयणी. देखून आमी आनी एकल्याक ती सुवार्ता दिवचे प्रयत्न करूंक जाय. जेजूचो मोग आमी पेल्याक आमी वांटूंक दिवंक जाय. देखून आमी हांगासर वर्सांकांनी आमी आसा, पूण आमी आनीकी जायतें बरेंपण थंयसर जाता म्हणलें आमी ती पेल्याक आमी सांगूंक जाय. आनीकी वर्सांक्यान येवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ती एक मिसांव मोरी मागदलेनान केल्लें तें मिसांव. देखून तुमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, भाऊ भयणी जावंक पुरो, घोव जावंक पुरो, पतीन जावंक पुरो, आवय बापाय जावंक पुरो, कोणीय जावंक पुरो, या थंयसर बरें जाता, मागलें आमकां मेळटा, मोतीक समाधान मेळटा, काळजा धादोसकाय मेळटा. एकामेकांक आमी सांगूंक जाय, सांगया. आनी तें जावन आसा एक मिसांव. आमकां सुवार्ता प्रकट करचें म्हळ्यार आमकां 4 जाणां मुखार वचून शर्मोन दिवंक जावचें ना. आमी एकामेकाक कळीत करचें, खबर दिवचें. जेजूतावन जायते बेसांव आमकां मेळटा, मोतीक समाधान मेळटा, जायते मागलें आमकां मेळटा, उपकार मेळटात. आनी जेजू आमकां मोगान भरता. आनी अशें आमी सांगता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरी मागदलेना बरी आमी पेल्या की जेजूची वळख आमी दिता मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत चड आनी चड बेसांव आमी आपणायता, बेसांव आपणायता. फाटल्या दिसांनी ते घडीत सांगलें आसा, एक वात पेटयली जाल्यार ताच्या मुळांत काळोख आसता. पूण त्या वातीच्या मुळांतलो काळोख पयस जावपाचें जाल्यार कितें करीत जाय? आनी एक वात पेटयत जाय. तवळ आनी एक वात पेटयता, आनी एका वातीची तो उजवाड चड प्रकाशता मात्र न्ही, आपणाचोय आपणाच्या मुळांत आसलो काळोख पयस धांवता मात्र न्ही, आपणाचो उजवाड आनी किसडीत प्रकाश बरीत जावन तो परजळटा, उजवाडटा. तर मगाच्या भाव भयणो, आमी तेंत करूंक जाय. मोरी मागदलेनान तेंत केलें. आयचे सुवार्थेंतलें वाचप तें आयच्या दिसा कुटुंबाच्या तेरसा वेळार आमी तें वापरता जावंक पुरो. तें वाचप दिसपडटें आमी वाचूंक जाय, सदांचें वाचप. आयचें वाचप, आज मोरी मागदलेनाचें फेस्त आमी संभ्रमता. आयच्या दिसाचें वाचप हेंच आसा. देखून मोरी मागदलेन आमकां हर एकल्याक ती एक बरी देख जावन आसा. देखून आमी दिमी घालया, आमी सगळीं दिमी घालया. त्या सोम्याक आमी अणभव करूंक आमी आयल्या. मोरी मागदलेना भशेन आमच्या जिवितांत नाना रितीची राटवळ आसली, आमच्या जिवितांत नाना रितीची सलवण आसली, बेजाराय आसली. मोरी मागदलेना जेजूक निगे पिला, तो मरण पावला म्हणली बेजाराय तिका आसली. काळोख तिच्या जिवितांत तिणें अणभव केल्लो. तरी त्या सकाळीच्या फुडा इल्लोसो काळोख आसता आसतना ती थंयसर फोंडास अशी येता. जेजूक सोदचें प्रयत्न ती करता. काळजांत हांव ती सोदता. काळजांत हांव सोदतेल्याक जेजू भेटता. काळजांत हांव सोदतेल्याक देव आमकां तो सोदून येता. तस मोरी मागदलेना भशेन सोम्याचो सांगात तसो मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. तिणें थंयसर दूख गळयलें, ती रडली. आमच्या जिवितांत रडोवंक कारण कशें दिसलें, आमच्या जिवितांत दुखोवंक कारण कशें दिसलें. जायत्यो संगती आमकां आसूंक पुरो. आमी सोम्या लागीं ती उक्त्यान सांगया. परत आमी उडास दवरया. मनशा मुखार आमी रडची गरज ना, देवा मुखार आमी रडया. आमचे दूख, आमची गंध बेजाराय, आमचे पिडा शिडा, आमचे कश्ट, आमची सलवणी, आमची निराशा, आमच्या काळजा मतीन भोगचे ते सगळे कश्ट सोम्याक आमी भेटून दिवया. तोच सगळें आमकां बरें आपणाशें करता, तोच आमकां सांबाळटा, आमच्या जिवितांत उजवाड फकयता. आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबाच्या सान्याच्यो गरजो, गांवांत परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटून दिवया.
हांगासर विनवण्याच्या मागण्याक इंटरसेसरी प्रेयर. विनवणी म्हणजे आमी एकामेका खातीर आमच्या गरजां खातीर ताच्या किसडीत रितीन पेल्याच्या गरजां खातीर आमी मागूंक आमी हांगासर आसा एकामेका खातीर विनवणी करूंक देवा लागीं विनवणी करूंक. आज आमच्या भारतांत कितले अन्याय घडोवन आसा. क्रिस्तांवांक आनी तशेंच विविध लोकांक नाना रितीचे कश्टोवन आसात. भुरग्यांक विद्यार्थींक कितले रितीचे कश्ट मेळटात. पुलिसांत हांवन उसल्या अधिकाऱ्यांत हांवन जायते कश्ट तांकां मेळून आसात. स्वता खातीर निती खातीर दुख दोनी ते भोगून आसात. तांकां हर एकल्या सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटून दिवया. शांतीसर आयकुवार या आमच्या राष्ट्रांत भारत देशांत आनी सगळ्या संवसारांत शांती समाधान हाडून दी म्हणून आमी मागया. अधिकार असल्या हर एका व्यक्तींनी राजकीय मुखेल्यांनी आपणो सुस्वार्थ तांणी देगे दवरून सगळे लोकांचें बरेंपण पळोवन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी दिसपडते वावर करूंक विशाल मोहन काळीस तांची तर रस म्हणून आमी मागया. आमी आमच्या भाव भयणींनी भुरग्यांनी युवा जनांनी दिसपडते देवाचे उतार आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे तांणी जियोंक सतांनी तिच्या मेटांनी तांणी सोमकोंक ताचो आदार आमी मागया. साबार जाणांनी आमच्या खातीर मागा म्हणून मागोवंक सांगिल्लें आसा. जायते जाणांचे इरादे तांणी हर एक पटी बरपिनिशी हांगा दिवन आसात. नव्या नव्यार आमी ती मागता. तांचे इरादे परत आमी हांगासर ह्या सक्रामेंत असरसच्या जेजूच्या पांयां तळा आमी भेटून दिवया. जेजूक सगळें कळीत आसा. जेजू म्हणटा तुमी मागच्या आदीं कितें सगळें कळीत तुमकां जाय तें सगळें म्हाका कळीत आसा म्हणटा जेजू. तरी भावार्थान आमी मागया. आमची सर प्रार्थना सुम्याच्या पांयां तळा दवन ताचे बेसांव घेवच्याक आमी आयती जावया. गावन घेत येद्या वाडा सक्रामेंताक. येद्या वाडा सक्रामेंता सांगनामान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदया सर्वोन वेचात बाबाचे बोल दिव्या जशे बाबा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा एकच सगळ्यान हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासमी वाढता. आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्त या वेचे सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.